त्या भुरग्यांक फोन येयलो कशें सिच्युएशन कितें आसा म्हणजे कितें म्हणणें आसा तेंचें? आमकां कळ्ळें तेन्ना की भुरग्यांक हें जाल्लें म्हणून इन्सिडंट जाल्लो कोणें स्प्रे मारलो ते स्प्रेया प्रमाणे तें मातशें चोकींग हें जालें आनी बेगून ताका पयलो PHCन वयलो थिंगा आनी आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडला आनी तेजी कंडिशन एक्सेप्ट फॉर 2 दुसरे सगळे स्टेबल आसात आनी तांकां डिस्चार्ज करतले फकत 2 जाणां दवरतले फॉर ऑब्जर्वेशन. आय थिंक मोर इट मे बी डॉक्टर ऑफकोर्स वील चॅक द पॅरामिटर्स आनी केन्ना कितें आहा ते इट कॅन बी एंग्जायटी ऑल्सो पयले फाटी हॉस्पिटल हाडले अशें जालें समटायम्स इट कॅन हॅपन बट आय होप नथींग एल्स हॅपन्स एंड this incident is a very sad thing that should happen in a school because school is not a place where children would be expected to be assaulted like this and we hope that the school administration cooperates with the police to find out who has done this कित्याक ही पयली पार्टी न्ही गेले ते लास्ट फ्रायडे पासून आमी आयकलां पेरंट्स सांगता प्रमाणे अशें इन्सिडंट जाल्लो सेम स्कुलान सो दीस वॉज इन बिचोलीम सो आय ओनली होप दॅट children do learn good values and come with good behavior in school and mostly not to do this kind of mostly. Sometimes little fun here and there is okay but not this kind of thing which can hurt somebody, which can injure somebody and hospitalize someone. And I only hope that they all get well and I think the doctors are doing a good job. Thank you.